नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. गिरीश चोडणकरांची काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या महत्वाच्या परमनंट इन्व्हायटी पदी नेमणूक. ही नेमणूक म्हळ्यार आपल्या प्रामाणिक पक्ष कार्याची पावती म्हणटा गिरीश चोडणकर. आपुणना मुख्यमंत्री पदाचे सर्तीन सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीचे भारताच्या जडणघडणीत महत्वाचे योगदान. काँग्रेसी सद्भावना दिसा मानेस्तानी उक्तायले मोत. बिट्स पिलानी सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रतापराव पवारांचो पश्चिम बंगालचे गव्हर्नर दोतोर सीव्ही आनंद बोस हांचे हस्तुकी भोवमान. गोंय विद्यापीठ वेंचणुकेत भाजपा आड उबे करतले उमेदवार. भाजपाचे राजकारण आमकां लागना. आरएसएसच्या विद्यार्थी संघटनेचे आव्हान. आणि हायवेच्या रुंदीकरणाक भोमाच्या लोकांचो विरोध. बायपास बांदपाची केली मागणी. आता खबर विस्तारान. गोंय काँग्रेसीचे फुडारी आणि आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचेर परमनंट इन्व्हायटी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणुगोपाल हांणी काँग्रेस वर्किंग कमिटी सयत हेर समित्यांची घोषणा दिली. गोंय काँग्रेस फुडारी आणि आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांची अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचेर परमनंट इन्व्हायटी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणुगोपाल हांणी काँग्रेस वर्किंग कमिटी सयत केंद्रीय सरचिटणीस, परमनंट इन्व्हायटी, इन्चार्ज, स्पेशल इन्व्हायटी आणि एक्स ऑफिशियोंच्या नावांची वळेरी आयतारा जारी केली. काँग्रेस वर्किंग कमिटीत मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, राहुल गांधी हे आणि हेर वरिष्ठ फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. ही नेमणूक म्हळ्यार आपणे केल्ल्या पक्षाच्या प्रामाणिक कार्याची दखल अशें गिरीश चोडणकर गोमंतक टीव्ही कडेन उलयले. सर, तुमची न्ही काँग्रेस वर्किंग कमिटी भितर परमनंट इन्व्हायटी म्हणून आयज तुमची नेमणूक जाल्या. सो कशें पळयता ही नेमणूक? म्हणजे परत एकदा तुम्ही एका वरिष्ठ पदाचेर दिल्ली भितर पक्षाचे आता काम पळयतले किंवा जबाबदारी तुमकां दिल्या, कशी कितें ही नेमणूक पळयता तुमी? म्हाका दिसता ती एक सामान्य कार्यकर्तो, जो बूथ लेवलाचो कार्यकर्तो प्रामाणिकपणे काम करता, हे पार्टी रिकॉग्नाइज करता. सो एक्चुअली इट इज रिकॉग्नाइज केला ग्रासरूट लेवल वर्कराक. आणि त्या खातीर हांव आमची दिल्लीची सगळी लिडरशीप जी आसा तांकां धन्यवाद दिता. तशेंच आमच्या पार्टीचो कॅडर आणि आमचे वेलविशर जे वेगळे वेगळे पदांचेर काम करता आसतना जेणी सहकार्य केले, सपोर्ट केलो, एक्चुअली हो मान एक्चुअली तांकां सगळ्यांक एक्चुअली त्या कामा वयल्यान हे पद म्हाका दिसता म्हाका मेळपाक इजी जालें. आनी त्या खातीर खुबशे लोकांचो तितून कंट्रिब्युशन जालें. रायट फ्रॉम हांव बूथ प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें, मागीर ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून युथाचो काम केलें, मागीर स्टेटीचो युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें, मागीर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून काम केलें, AIC सेक्रेटरी म्हणून काम केलें. सो हे काम करता आसतना असंख्य काँग्रेसमॅन आणि आमचे कॅडर, आमचे वेगळे वेगळे ऑफिस बेरर, हेणी जे कॉन्ट्रिब्यूट केले म्हाजे बरोबर, सो त्या कामाची नोंद म्हाज्या कामान रिकॉग्निशन जाली आणि त्यातूंतल्यान ही नेमणूक पळयता. त्या खातीर हांव कॅडराकूय सगळ्यांक धन्यवाद दिता आणि आमच्या पार्टी लिडरशिपीकूय धन्यवाद दिता. आता न्ही परमनंट इन्व्हायटी म्हणजे तुमचे काम दिल्लीत आसतले काय आणि खंयची जबाबदारी बी तुमकां दितले, अशें कितें स्वरूप आसता ते कामाचे बीन? ना, ही म्हणजे ही हायेस्ट डिसिजन मेकिंग बॉडी, म्हणजे पार्टीची आमची ज्यो सगळ्यो डिसिजन घेवपाची आसा तेजी एक सगळ्यांक उंच लेवलाची ही बॉडी आसता. आनीक हितून पार्टीक जाय जाल्यार पार्टीक असले आनीक जबाबदारी दिवन वेगवेगळ्या कामाक धाडपाक शकता. ओके, राज्याची बी जबाबदारी दिवपाक शकता खंयच्याय? कसलेंय काम, कितेंय काम दिवपाक शकता न्ही. ओके, सो बेसिकली ऑर्गनायझेशन बीन तुम्ही घटमूट करप बीन अशें आसता हितून कितें? डिसिजन मेकिंग कसलेंय काम आसता.
ओके कसलें सो काम मेळपाक शकता. सो मोस्टली म्हणजे तुमचो आता target दिसता वाव तेन्ना. दिल्ली आसतलो. खंय कसं हें जावपाक शकता ते पार्टीची लिडरशीप डिसायड करतली. ओके सो म्हाजी यूज खंय करप आसता आनी कसो करप आसता तो. चोडणकर हांणी दिल्ली पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांमदी बरें नेटवर्किंग तयार केलां. गिरीश चोडणकर हांची पक्षाच्या केंद्रीय समितीत परमनंट इन्व्हायटी म्हूण म्हत्वाची नेमणूक जाल्ल्यान दिल्लीत चोडणकर हांचें वजन आनीक वाडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आपूण मुख्यमंत्र्यांचे शर्यतीत ना ही फक्त काल्पनीक चर्चा जावन आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केलें. अदीमदी तुमचे दिल्ली दौरे आसतात तेन्ना तुम्ही मुख्यमंत्री पदाचे सर्तीन आसात काय कितें असो प्रश्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी विश्वजिताक विचारिल्लो. पावसाळी अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसायान विश्वजिताक एका दिसाचो मुख्यमंत्री असो उल्लेख केल्लो. त्या विशीं संपादक संचालकान तांकां प्रश्न विचारिल्लो. पूण हो प्रकार म्हळ्यार गंभीर विशयाची फकाणां अशें म्हणून विश्वजितान हाचेर उलोवप टाळ्ळें. तुमची वळख डेप्युटी सीएम अशें करून दिलें जाता. ती चुकीची समज. हांवें पयर विधानसभेन बी सांगलेलें आसा की एकूच मुख्यमंत्री बाकी आमी सगळे मंत्री सरकारान. ना पूण तुका विधानसभेन जेन्ना अशें म्हणलें की यू आर चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग म्हणून तरी नथींग जालो असं म्हणलं लोकांनी. तसलो टर्मिनॉलॉजीच ना आनी जे कोणी ते टर्मिनॉलॉजीचो वापर करता ते चुकीचे विशय संबंदीत तो चुकीचो वापर केलो वयता आनी ते अननेसरली मागीर ते इट बिकम जस्ट खरे सिरियस गोष्टीच्या ऐवजी ते मातसो जोक सारको जाता. म्हणून म्हाका दिसता की विशयाचेर आमी उलोवंक जाय विधानसभेन. पूण नाही म्हाका एक सांगात की तुमी खरेच चीफ मिनिस्टर पदाचे एक दावेदार आशिल्ले. ना पूण हो विशय हांव कित्याक हें म्हणटा कारण निमाणें तुमी एक डायनामीक मंत्री कोणाकय चीफ मिनिस्टर जावपाक दिसूंक शकता. कोणाकय सीएम जावपाक अशें दिसप वायट न्ही पळय. जायते लोक आनी स्वप्न तुमी पळयतात. आपल्याला हें स्वप्न केन्ना लिपोवन दवरूं ना. हांवें केन्ना स्वप्न पळोवंक ना. हांव काम करता आनी म्हाजे मनान एकूच आहा की म्हाजे कडेन जें कितें खातें दिल्या येस आमच्या नेतृत्वान ते खात्याचो पूर्णपणे उपयोग गोंयचे जनते खातीर कशें करपाचें हेजेरूच आमचो विशय आसता. आनी म्हाजें लक्ष वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर वयता आनी म्हाजे वेगळे तरेचे विचारधारा आसता. आमच्या लोकांक बी हांव ज्या मतदारसंघांतल्यान निवडून आयला वाळपय आनी परये आनी उसगांव ह्या परिसरांत ह्या लोकांक खातीर कितें करूं शकता, हेंचें जीवन कशें सुदरूं शकता, त्याच बरोबर गोंय राज्यान आमी जी कितें पॉलिसीज घेता तेजो उपयोग कसो जावंक शकता हेजेरूच म्हाजो विचार आसता. राजकारण हें सगळें इलेक्शन आसता तेन्ना जाता, तेजे नंतर कामाचेरूच लक्ष मनशांनी दवरपाक जाय. एक महत्वाचो प्रश्न, तुम्ही जेन्ना दिल्ली वतात तेन्ना तुम्ही प्रायम मिनिस्टराक मेळटात, विशेषतः अमित शाहक तुम्ही खूब वेळ मेळ्ळात. अमित शाह तुमचे कडेन एक डायनामीक मंत्री म्हणून पळयता. हें आमकां केन्ना कळ्ळें म्हाजे पेक्षा अनुभवी अशें तुमकां अनुभव म्हाजे पेक्षा चड आहा. हांव तुमचे पेक्षा वयान ल्हान आहा, पूण कितें आहा की आयज कोण खंय बेश्टो वचून मेळूं शकना. कोणी जर कोणाक आपयल्यार वयचें पडटा, कारण आमी एका पक्षाचे आमी सगळे कार्यकर्ते. बरोबर. जेन्ना नेतृत्वाक दिसता कितें विशय आसा चर्चा करूंक जाय आपयता तेन्ना वयता. कोण कितलेय लोक आसता की कोणाक दिसता की आपूण वचूंक जाय तशें वचूंक शकना. हांव तेच म्हणटा आनी गोंयचो एकमेव असो मंत्री जो मुख्यमंत्री ओके तो आपल्या वेगवेगळ्या कामाक वता, पूण एकमेव असो मंत्री तो सतत केंद्रीय नेतृत्वाचे संपर्कान आसा तो तूं आसपाक जाय प्रत्येकान. एक्झॅक्टली. कारण आमी पळयलां कर्नाटक इलेक्शनान तुमचे कडेन येदी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता खुबशे कमी मंत्र्या कडेन बाकी राज्यांची तुलना केली. आमचे नेतृत्वाक दिसूं येत की परिसरांत हांव त्या आय मायट बी एबल टू कॉन्ट्रिब्यूट इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. प्रत्येक पार्टी आतां बाकी पक्ष बी आपापले नेते कोण आहा कोणाचो बरो उपयोग करूं शकता ते करपाक काय हरकत ना. एक्झॅक्टली. आनी जर तांकां दिसलें की म्हाजो उपयोग जातलो पक्षा खातीर आनी हांव कितें तरी करूं शकता त्या परिसरान वचून, काय वायट ना. पूण कित्याक केंद्र नेतृत्वा कडेन संपर्कान रावप ही काय वायट गोश्ट न्हू. आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर गोंय काँग्रेसीन पणजे सद्भावना दिसाची कार्यावळ आयोजीत केली. राजीव गांधी हे दूरदृश्टी आशिल्ले फुडारी. तांणी देशांची आधुनीक पावंड्याचेर तशेंच गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठाराक सक्षम करपाक म्हत्वाची पावलां उबारली. देशाच्या जडणघडणीक तांची महत्वाची भूमिका आसा अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी उक्तायलें. सद्भावना दिवस जेन्ना आमी सेलिब्रेट करता हेजे मिनींग म्हणजे आमगेली एक हामिनी राखपाक. आज गोंयांत कितें जाता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक प्रयत्न जाला ह्या सरकाराचो. त्या वेळाचेर डिसेंबराक राजीव गांधीन एक
मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हे राजीव गांधीन आपल्या त्या कार्यकाळात त्या प्रायम मिनिस्टर आपूण आसतना वो डिपार्टमेंट चालू केल्लो आणि आज ताचे महत्व म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकाराक हे जाणून येता कित्याक हे भरत जुमलाचे पार्टीचे सरकार कशा पद्धतीन कोळसो हाडून गोंयकाराचेर लादपाक सोदता, कशे आमचे पर्यावरण काबार करपाक सोदता, हे म्हाका दिसता हे प्रत्यक्षान आज आमी भोगतात. राजीव गांधी हो देशाचो प्रधानमंत्री आशिल्लो आणि आमचे 14 प्रधानमंत्री जावन गेले, वो आता आसतो 15वो. हे सांगचे कित्याक पडटा आणि थोडे तेंपान असं जाय की वो प्रधानमंत्री देशवासियों हे पहली बारी हो रहा है, असो प्रधानमंत्री ह्या पद्धतीन निवडून येवप हे पहली बारी हो रहा है. गेली 14 पळय प्रधानमंत्री पळय रेजीम पळय आसा, रूल पळय आसा, तातूंत भितर इंटरॅक्टिव्ह डायलॉग आसतालो लोकां मदीं आनी पॉलिटिशियनां मदीं, लोकां मदीं आनी प्रधानमंत्री मदीं. आतां फक्त आसता ती मन की बात, हांव एकटोच उलयतलो आयकुपाक जाय. सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष आणि नामनेचे उद्देजक पद्मश्री प्रतापराव पवार हांचो आयतारा बिट्स पिलानीत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. सी.व्ही. आनंद बोस हांचे हस्तुकी खासा भोवमान जालो. आयतारा 20 ऑगस्टाक बिट्स पिलानी कॅम्पसात जाल्ल्या 2023 वर्साच्या विद्यार्थी दीक्षांत सुवाळ्या वेळार सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रतापराव पवार हांचो पश्चिम बंगालचे गव्हर्नर डॉ. सी.व्ही. आनंद बोस हांच्या हस्तुकी कॉर्पोरेट लिडरशिप विभागांत प्रतिष्ठीत माजी विद्यार्थी ह्या पुरस्कारान तांचो भोवमान केलो. तांणी केल्ल्या व्हड सामाजीक योगदाना खातीर आनी वेवसाय आनी उद्देगांतल्या विशिश्ट सेवे खातीर हो भोवमान तांकां फावो जालो. Pratap Pawar to come on a stage and receive the award. May I request Professor Sanghamitra Bandyopadhyay, Chief Guest, and His Excellency Dr. C.V. Anand Bose, along with Professor V. Ram Gopal Rao, Vice Chancellor, to present the awards. संघ परिवारचे सगळे आंग एकठांय रावन बरी कामगिरी करतात, पूण गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक येतकीच संघ परिवारा भितर उबी फूट पडटा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष संघ परिवारांतले भावभाव, पूण विद्यापीठ वेंचणुकेत अभाविपान भाजपाक आव्हान दिलां आणि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या उमेदवारा आड आपलो उमेदवार उबे करपाचें थारायलां. भाजप वेंचणूक लढयतलो काय ना हो तांचो प्रश्न, पूण अभाविपाचे जिखपा सारखे उमेदवार आसात. आमकां भाजपाचें राजकारण लागना. तांकां तांचे उमेदवार उबे करूनय आमी आमचे उमेदवार उबे करतले, अभाविपाची फुडारी धनश्री मांद्रेकारान सांगले. गेले 5 वर्सां आदी काँग्रेसीची NSY विद्यापीठ वेंचणुकेंतल्यान भायर सरली आनी संघ परिवारा एकामेका मदीं झगडी पेटली. तुम्ही गोवा युनिव्हर्सिटीक ABVP कॉन्टेस्ट करता म्हणटा, BJYM बरोबर तुम्ही सल्ला मसलत केला, तुम्ही हे करून घेतला, कोण रावतलो, BJYM रावतलो की ABVP रावतलो बी अशें? BJYMचे आमकां खबर ना, पण ह्या वर्सा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी इलेक्शन लढटा. आमचो आनी पॉलिटिक्साचो कांयच संबंध ना, आमचो राजकीय. गेल्या वर्साच्या युनिव्हर्सिटी इलेक्शनाक कितें जालें, NSY सायडीक आसले आनी तुमी संघ परिवार फिस्ट फायटींग इल्ले. हेजे भितर हे परत पळोवपाक मेळटले तुमचे भितर अशें कितें ना? म्हटल्यार BJYM कॉन्टेस्ट करू ते तेंचो लुकआउट. BJYMच्या कॅन्डिडेटच्या अगेन्स्ट तुमी कॅन्डिडेट घालतले. आमच्याकडे आमचो कॅन्डिडेट स्वताचो आसा, त्या वेळाचेर आमी ABVP म्हणून त्या कॅन्डिडेटाक सदां आमचो सपोर्ट आसलो आनी त्याच कॅन्डिडेटाचेर आमचें नांव फुडें आसतलें. अजून सुद्दां आमी जे कॉलेज म्हणून इलेक्शन लढला ते आमच्या कार्यकर्त्यांनी लढला. थंय BJP पॉलिटिकल आमकां कांयच सपोर्ट नाशिल्लो. आनी आतां सुद्दां कॅम्पस इलेक्शनान आमी युनिव्हर्सिटी कॅम्पस इलेक्शनान जे लढतली ते 6 वेळाचेर लढतली. आमकां खंयचो पॉलिटिकल हे ओके, BJYMक सपोर्ट बी ना तुमचो. सो फायनल आसा NSUन जे तुमचे एलिगेशन केला ते तुम्ही सगळे बेसलेस एलिगेशन आसा. तांचे दाखोवचें न्ही की खंयचो बाबा तुमी एक डॉक्युमेंट दाखयला तो सविनी येताचो, बाकीचे ते तुमचे
ताजेर हांवें तुमकां सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार. हायवेच्या रुंदीकरणाक विरोध करीत भोमाच्या लोकांनी आयतारा बायपासाची मागणी केली. ही मागणी घेवन लोकांनी एक रॅली काढली. तशेंच मंत्री गोविंद गावडेचे हाजेरीन सभा घेतली. भोमाकारांनी बायपास खंयच्यान व्हरचो तो जागो दाखोवचो. तशेंच तांणी ह्या प्रकल्पाक हरकत ना अशें पत्र दिवचें. राजकीय संधी साधूंचे भकीक पडचे न्ही अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडेन भोमाकारांक केलें. जे शेतकारांचो एखादी जागा वयतली आनी तो खंयच्यान देंवोवपाचो आनी तो खंयच्या परत बाणस्तारीच्या पुलाक टच करपाचो हे म्हाका दिसता सप्तेश्वर आनी तुमी जे कोण शेतकार जे आसात ते शेतकारांनी निर्णय घेवचो. कारण होच निर्णय हांवें फाटल्या 8 वर्सां पयलीं दिल्लो आशिल्लो, 8 म्हयने पयलीं दिल्लो आशिल्लो. तेजेर अजून कांय जालें ना. तुमी बसात आनी तुमी तदनंतर आमकां काही गोश्टी सांगात. ह्या शेतांतल्यान ह्या गोष्टींतल्यान आमी रस्तो व्हरपाक आमकां दिवपाक तयार आसा. तप करची तोंडां आमी तेंचे कडल्यान एफिडेवीट सुद्दां तुमी घेवचें आनी खंय देंवोवपाचो आनी खंय चडोवपाचो. त्याच प्रमाणे तुमकां जर इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्यान जर रस्तो जर तुमचो मागणी जर आसा जाल्यार तुमीच दाखयचो. कारण नॅशनल हायवेचे काही प्रोसेस असतात, नॅशनल हायवेची काही तरी टेक्निकलिटी असता, नॅशनल हायवेची थोडीशी फिजिकलिटी असता. देखून हांव तज्ञ न्ही आनी म्हणूनच जो काही गोष्टी जो विचार तो तुमचे तकलेंतलो आसा. तुम्ही काही गोष्टी एक बेश्टो आराखडो बाबा हे अमक्याच आसा थंय देंवपाक मेळटा, तदनंतर मुखार हांगसर आमकां भायर करपाक मेळटा. पण तुमी बसात, तुमी करयात, ताजो प्रस्ताव हाडून तुमी म्हाका दियात. तो हांव तुमी जाता तितले बेगीन दितले. त्या वेळाचेर हांव एप्रोप्रिएटली ऑथॉरिटी जी आसा ती करतलो. कारण हो प्रोसेस म्हाका दिसता ऑलरेडी केल्लो आशिल्लो पूण तुमी कोणूच त्या वेळाचेर जागे जाले ना. आनी म्हणूनच आज आमी इतलेंच तुमचे कडेन सांगपा खातीर येयलो. बोर्ड दाखयले किंवा म्हादेव घातलो म्हणून आमचो प्रॉब्लेम सुट आवट जावपाक. हांव तुमकां परत एकदां सांगता, म्हाका हांगसर राजकारण करपाचें. म्हाका हांगसर म्हाजे इलेक्शनाक अजून 3.5 वर्सां उरिल्लीं आसा आनी म्हाका बरे विचाराचे लोक म्हजे बरोबर कोण आसा ते म्हजे बरोबर आसतले. पूण राजकारण जर करपाक जाय कारण फाटल्या फावटी ह्याच जात्रे मंडपान बऱ्योचश्यो काही गोष्टी घडली पूण तुमची सातेरी आनी म्हजो महादेव म्हज्याच बरोबर रावलो आनी म्हाका कळलो. म्हणून हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, हो विशय बोवाळ घालून जावपा ना. तुमचे 5-6 लोक तुमी एकठांय जावात आनी तुमकां परत कितें जर विशय जर आसा तुमचे भितर तुमी चर्चा करात आनी म्हज्या मुखार तुमी हाडात. भारता खातीर आयज उमेदीची गजाल जाल्यार रशिये खातीर चिंतेची. भारताच्या चंद्रयान 3ची निमण्या डे बूस्ट फेरी यशस्वीपणान पार केल्या. भारता परस फाटल्यान भायर सरिल्ल्या रशियेच्या लुना चंद्र मोहिमेक धपको बसला. चंद्राच्या 100 किलोमीटर कक्षेत वतना अचकीत लुनाच्या कंप्युटरांत एरर आयलो आनी ते खंय तरी शेणले. रशिया अंतराळ संस्था याना कडेन संपर्क जोडपाचो यत्न करता. आतां संवसारांतल्या सगळ्यांचें लक्ष भारताच्या चंद्रयान 3 कडेन लागला. चंद्रयान 3 आतां चंद्राच्या पृष्ठभागा कडल्यान वट्ट 25 किलोमीटर पयस आसा. चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर सॉफ्ट लँडिंगा खातीर चंद्रयान 3च्या लँडराचो वेग उणो करप गरजेचें. लँडिंग मिशनांतलें हें सगळ्यांत व्हडलें आव्हान. अशें आदी डी बुस्टिंग प्रक्रिया 18 ऑगस्टाक जाल्ली. आयतारा जाल्ले दुसरे आनी निमाणे डी बुस्टिंग विशीं इस्रोन सांगलें. सॉफ्ट लँडिंगा खातीर पावर डिसेंट 23 ऑगस्टाक सांजे वेळार 5:45 वरांचेर सुरवात जातली अशी अपेक्षा आसा. श्रावण म्हयनो म्हळ्यार सैमाची पुजा. ह्या काळात जी सगळी प्रतिका पुजतात ती सैमांतल्यान निर्माण जाल्यात. गोंयांतल्यो बायलो श्रावण आयतार आदित्य पुजन करतात, जाका श्रावण आयतार म्हणटात. बायलां आपल्या घोवाच्या दीर्घ आयुश्या खातीर हो श्रावण आयतार पुजतात अशें बायलांचें म्हणणें.
वाडपाचें घोव सदांच बरो आसपाचो आयुश्य बरें येवपाचें ताका आनी असो बरो संवसार करपाचो घोवाचें आयुश्य वाडचें घोव बरो करून आसचो सगळें सुखी आसचो ह्या खातीर तुमी आयतार पुजता घोवा खातीर आनी अशें तुमी श्रावणाची कितले आयतार ते टोटल 4 येता चारूय पुजता तुमी 4य पुजता आनी कितें नैवेद्य बी कितें दाखयता नैवेद्य जेवण डावफार दाखयता मागीर दनपारां जेवण आतां हे सगळें दाखयता काजी गोंयांत दर वर्सा वेगवेगळे सण परबो मनयतात. श्रावण म्हयन्यांत येवपी नागपंचम लोक व्हडा उमेदीन मनयतात. नागपंचमी खातीर लागपी सामान सध्या बाजारात आयला. श्रावण म्हयन्याची पयली परब नागपंचम. सोमारा 21 ऑगस्टाक ही परब पुराय गोंयांत मनयतले. नागपंचमीक लागपी सगळ्या सामानाचे बाजारांत आगमन जाला. जाल्यार नागोबा भाविकांच्या घरा व्हरपाक चित्रशाळेच्या कलाकारांनी रंगून तयार करून दवरल्या. नागपंचमीक वेगवेगळी पालेभाजी तशेंच हळदीची पानां विकपा खातीर बाजारात हाडल्या. नागपंचमी बाजारात आता तर फावड मारली सगळ्या व्यापाऱ्याकडे. तर नागपंचमी जे कितें वस्तू जाय नागोबा शेरवाडा पातोळ्याचे खोले ह्यो सादारण रेट आसात कळ्ळें. कित्याक तसो पावस पडल्या कारणान रेट्यो मातशो आसा चवथीचो रेट मातसो पळोवचो पडटलो. पूण नागपंचमी खातीर रेट आज म्हाका तरी बरो दिसलो की सादारण बरो आसा आनी तसो बरो बाजार भरला. वतात ते शेरवाड मेळटा खोले मेळटा आनी भाजी श्रावणाक बरो मेळटा आनी सामान्य लोकांक तो दर आयज तर परवडटलो असो म्हाका दिसता. आणि आम्ही एव्हरी इयर अशें नागोबा करता. हांव म्हाजो मिस्टर आमी स्वता करता. हांव स्वता हे पेंटींग करता आणि हांगासर विकपाक येता. आमचे नागोबा 100 रुपीसान स्टार्ट आसा आणि हे प्युअर मातीचे आसा. हातून आमी कितेंच यूज करिना मातीचे आसा ते आणि पेंटींग करता. एव्हरी इयर येता आमी. सो 100च्यान स्टार्ट आसा. 300, 400, 500 अशें आमी नागोबा विकता. दोडकी बीन हे गावठी ही पालेभाजी नागपंचमी वापराना. तवशी ह्या दोडकी वाल भेणे तेरे तेरा न्हू आळू आळू आणि आमाडे नागपंचमी आसता रिस्पॉन्स लोक व्हरतात. पारंपारीक सणाची शाळेच्या भुरग्यांक जाणविकाय जावची ह्या हेतान विठ्ठलापूर सांखळेच्या विठ्ठल रुक्माई सरकारी प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षक आणि पालक सदस्यांनी पातोळ्याचे प्रशिक्षण दिले. शाळेत विद्यार्थ्यांनी पातोळ्यो तयार केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीन भारतान चवपी संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीच्या मॅस्कोटाचे अनावरण केले. 12 वर्सांनी मॅस्कोटाचे पुनरागमन जाला. निमाणे खेपे 2011 भारतातूच जाल्ले संवसारीक सर्ती वेळार मॅस्कोट लॉन्च केल्लो. ते उपरांत 2015 आणि 2019 संवसारीक सर्ती खातीर मॅस्कोट लॉन्च करूंक नाशिल्लो. ICC प्रमाण दादलो आणि बायल मॅस्कोट हो बायल दादलो समानतेचे प्रतीक आसा. संवसारीक सर्त 5 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर मेरेन भारतात चलतली. उक्तावणाची मॅच इंग्लंड आणि न्यूझीलंड ह्या पंगडां मदीं जातली. भारताची पयली मॅच 8 ऑक्टोबराक चेन्नय शारांत ऑस्ट्रेलिये आड जातली. स्कोर बहुत कूल लग रहा है एंड वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है. एंड इंडिया में वर्ल्ड कप है तो उसको देख के हम बहुत एक्साइटेड एंड आई होप हम जीते. शिवाली यूपी गोइंग टू द एशियन गेम्स बट पहले 2 गेम्स में हरमनप्रीत नहीं होंगे सो वो कितना बड़ा लॉस है कंसीडरिंग द स्टैचर शी हैज सी एज अ कैप्टन. हाँ ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लॉस है बट कभी कभी हमें सिचुएशंस के साथ चेंज होना पड़ता है. सो हम आई होप हम अच्छा करें. उनकी जो वो नहीं खेलेंगे वो महसूस ना कराने दें. हम अच्छा करें. Which is the best World Cup memory for you so far? First of all, I will say 2020 and then my winning World Cup. So these two. देखो इंडिया हमेशा हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं एंड 100% चांस है. मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ इंडिया जीते. संरक्षण संशोधन आणि उदरगत संस्था म्हळ्यारूच DRDOन विकसीत केल्लो तपस UAV कर्नाटकाच्या चित्रदुर्गांतल्या एका गांवांत कोसळ्ळो. चाचणेचो भाग म्हणून उड्डाण करतना UAV क्रॅश जालो.
ही बातमी पातळ्ळे उपरांत UAV पळोवपाक थळाव्या लोकांनी अपघात थळार गर्दी केल्ली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयत आवाज गोंयचो हो बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. तो फंटास्टिक है. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात